गेलो म्हाका थंय गेलो बरें आहा. पूण मागीर उमेद येयली की 2 उतरां उलयतलो म्हणून. कित्याक हो जो वावर आसा तो म्हाका दिसता पयलोच असो वार आसा जाचे वरवीं कोंकणी भास संवसारांतल्या कोनशा कोनशांनी गोंयकारां मदें उरोंक शकता. कित्याक आयज तुमी जाणात एक काळ आसलो जेन्ना आमी हिंदी आमची नॅशनल लँग्वेज म्हणून मानून घेतली. सावथाचे लोक अजून पर्यंत ते नॅशनल लँग्वेज म्हणून मानून घेयना. पूण थंयसरले सगळे लोक बेस बरी हिंदी गितां गायतात. जरी तर आयज सावथाक तामिळनाडू आनी दुसऱ्या प्रांतांनी जर हिंदी आसा ती फक्त हिंदी म्युजिकाक हिंदी सॉंगाक लागून. आनी त्या खातीर हांव म्हणटा आमचे गोंयकार जे पळय भायर आसा डिफरंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आय डोंट एक्सपेक्ट देम दॅट दे वील नाव स्पीक कोंकणी. ही आमची स्वप्नां. जरी तर आमी म्हणटा आमचे कल्चर आमी ते भाशेंतल्यान तांचे मुखार दवरतले ही फकाणां. That will never happen. But this is what can keep Goa and Goan culture alive among the people who are already settled in different parts of the world. And त्या खातीर म्हाका दिसता फ्रांसिसाचो जो वावर आसा तो खूब महान आसा. ह्या वावरान ताणें पळय आपणाचो घाम घातला तातूंत एक गरजेचें इंग्लीश ट्रान्सलेशन विथ रायमिंग्स. पण हांव ताका विचारलो ताणें इतलेंय सांगलें की दोज लायन्स आर अकॉर्डिंग टू द मिटर. म्हणजे त्या उतरांनी ही गितां गावूंक जातलीं काय कितें म्हाज्या हिसपान जावंक फावना. तें तर जालें जाल्यार पॉसिबली ते चडशे लोक त्या उतरांनी गावंक शकता. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज दे शूड हम द ट्यून which everybody will do, even those who don't know Konkani, any part of the world. But singing those words, I think that will remain, that will keep Konkani and that culture alive in them. हांव तेच म्हणना आयज गोंयानूय तेंच चल्लां. गोंयान म्हणून कितें नवें ना. ओन्ली थिंग आमी लोकां लागीं हांगा उलयता कोंकणी देखून आसा चड हितून आसा. पूण हांव म्हणटा की हो तुजो वावर इज अ मास्टरपीस. ह्या कारणाक लागून की हातूंतल्यान जे गोंयकार गोंया रावन आनी जे गोंयकार भायर रावन गोंया विशीं चिंता गोंयाचें बरेंपण चिंता तांचे मदें एक लिंक कोंकणी भाशेंतली कोंकणी संस्कृतायांतली वील बी दीस बूक. एंड हातून जें कितें घडलां आनी ते लोक मानून घेतलो. हांव ही दोनूच उतरां सांगची म्हणून म्हाज्या मनांत आसली. कित्याक म्हाका अशें दिसलें की ह्या वावरांतल्यान कोंकणी कांतार कोंकणी म्युजीक आख्या संवसाराक जिवा उत्तलो. आनी हो वावर तुजो खरेंच व्हेरी युजफूल व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड वील गीव कोंकणी ए बूस्ट among the people who are living in various parts of the world. हांव तुमकां काळजांतान दिन वाचतां समजता त्या प्रमाणे आनीक 16 येवपाचे आसा. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय हेका. आनी तेणें तो पळय पुस्तक म्हाका दिलां हांव ताच्या आईचे रेटीन ताका फारीक करतलो. आनी ती सिग्नेचर घेता ती मात फुकट घेतलो. देव बरें करूं.